एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो आय संडे तुम्ही सांगलेलं न्ही आय संडे तुम्ही सांगलेलं न्ही आयज खंय वयता म्हणून. खंय वयता खबर ना, भायर सरला. सो आतां आमी येयला च्या पिवपाक. चिंतला की आमी बिचोली सायड तेवटेन वयतले, पण खंय कितें वयतले कांयच खबर ना. गुगलान सर्च करत करत वयतले. पळोवया कितें कितें बरें बरें पळोवपा सारकें आसा जाल्यार पळोवया. ओके, तर जस्ट आमी आयला आतां च्या पिवपाक. च्या पिवन मागीर भायर सरतले. सो आकाश येयला आमच्या वांगडा आनी शिव रेस्टॉरंटाक येयला म्हटलें की हॅप्पी जाता. आं आमच्या जस्ट लागींच आहा, ऑपोजीट आहा. वडाकाटी टेंपल ना थंयसरूच आहा रेस्टॉरंट. सो हांगासर घेतला कालवाचे. मम्मीन हांवें आनी रितिकान कालवाचे घेतला. तुवें कितें घेतला? सलाड सुकी. आनी आकाशाक ते आकाशाक खबर ना कालवा खाऊन नाका म्हटलें. तूं सलाड सुकी 2. सलाड सुकी 2. बरी नांवां खबर आहे का? शिव हांगा येता जेन्ना इव्हेंट बी आसता न्ही, सकाळी बेगिना वयता न्ही तो हांगा येता, च्या पिवन वयता. 6:30 ओपन. 6:30 ओपन आतां खंय हांगा. बरें मेळटा. हांव फर्स्ट टायम येयल्ली एक दीस, आवडलें, बरें आहा. सलाड विथ सुकी. सलाड सुकी. सलाड सुकी दोगांना सलाड सुकी आनी कालवाचे. कालवाचे टेस्टी आसा न्ही गे. मसालो बरें आहा, बरें आहा. बारीक बारीक कालवा आहा, बरें मसालो बरें आहा. तूं खाला कितें? सामोसा घे सामोसा खा. घे च्या पिता मागीर मेळटा. कालवाचे बरें आहा. सो आतां आमी भायर सरला. च्या पिवन जालें. पोटान च्या पडली की बरी दिसलें न्ही शुना? हय. ओके, आतां खंय वयता आमी? एक वॉटरफॉल किती लागतो वॉटरफॉल खंय ते? नानोरा वॉटरफॉल म्हणून आहा बिचोली. आतां आमी पयलीं थंय वयता. ओके, आमी ते फर्स्ट टायम वयता. चिंतलें की खंय तरी आयज अशें जाग्यार या, केन्ना आमी वचोंक ना. सो म्हटलें कितें न्यू प्लेसीर या. आमी अशें न्हांवपा बी वचचीं ना, जस्ट एक वॉटरफॉल पळोवपा वयता. सो न्हांवपा बी वचना, पांय धुवंक वयता खंय. ओके, सांग तुमकां नानोरा वॉटरफॉल हांगच्यान कितले किलोमिटर? 23 किलोमीटर घेता. 23 किलोमिटर आसा नानोरा वॉटरफॉल. ओके, लता बारशे ओके, पळोवया कशें कितें. फर्स्ट टायम वयता न्ही आमी, आमकां इतलें चड आयडिया ना. सो गुगलान सर्च करत करत वयता आमी. ओके, सो जस्ट आमी भायर सरला. आयज भायर वत पळया. सकाळी आमी जेन्ना उठलेली पळय बारीक पावस पडटालो. आमी चिंतलें आयज बरें पावस आहा दिसता. आतां वत पळया. पण जाय आसतलो मातसो बारीक तरी पावस. मातशें मजा येता पावसान, बारीक पावसान. हे वतान भोंवपाकच नाका. छत्री बी भरपूर हाडला आमी. जेन्ना आमी छत्री हाडना तेन्ना पावस पडटा. आयज ना, आयज 4 छत्री हाडला सगळ्या एक छत्री. गाय सामके रस्त्यान न्हिदला. थंड तांकां पावस ना न्ही, अशें मदींच न्हिदला. हय, तोंड सारको मदींच. फास्ट मारतात गाडी पळयनात. तूं सावकाश चला शुनात. अबे हांगासर ग्रीनरी बरें आहा, पण बरो काळोख जावंक जाय आनी पावस पडूंक जाय, तेन्ना पळोवपाक मजा दिसता न्ही शुनात. पळय फणस बिणस लोंबता वयर. सगळे पिड्डे घालता, बरी दिसता पळय ग्रीनरी. सो तुमकां सांगलेलें न्ही वदोळ, आमी पावला आतां हांगासर नानोरा वॉटरफॉल. पण लोकांनी सांगलां की थंय वचनाका म्हणून. सो तेंच्यांनी बंद केला खंय न्ही. तेंचे गांवचे लोक म्हणपाक लागले तुमी थंय वचनाका. सो म्हटलें नाका म्हटलें. तेंच्यांनी म्हटलां न्ही वचनाका म्हणून. सो आमी येयली परत. सो आतां खंय वयता आमी? एक डॅम आसा खंय, आमटाणे डॅम. तुम्ही ऐकला आसतला, हांव फर्स्ट टायम ऐकला. आमटाणे हो गेल्लो खंय लास्ट टायम? हा, तू गेल्लो ते हरवले. हे आमटाणे आम्ही स्कूलान पिकनिक वयतले न्ही. पिकनीक राव रे मातसो. सो आतां आमी वयता आमटाणे डॅम. पळोवया थंय कशें कितें आहा ते. ओके, हांगासर आमी वचोंक ना. ओके ओके, चला भायर सरला आमी. आतां कितले किलोमिटर हांगच्यान? आतां आमी आसा नानोरा न्ही. हय, 5 किलोमिटर खंय हांगच्यान पावतले. पळया थंय तरी मातशें पळोवंक मेळा पुरो. टायमपास जस्ट आमी टायमपासाक भायर सरला आयज. तुमकां खबर आहा न्ही, एकूच संडे मेळटा आमकां, ताका लागून. सो ह्या सायडी आमी फर्स्ट टायम येयला. सो हांगा पळोवया कितें कितें आसा, एक तुमकां एक्सप्लोर करता. ओके, चला. नेली पावली आमी. आमटाणे डॅम बरें आसा. रात पाक कर न्ही. सो पावली आमी आमटाणे डॅम. सगळे फर्स्ट टायम पळयता आमी. काल शिवनाथ रातचो बसून सगळे सर्च करतालो खंय प्लेसीस आहा बरें बरें. सो हें आमकां मेळ्ळें. सो सद्या उदीक खूब कमी आसा, ताका लागून. कित्याक अजून तितलो बरो पावस पडूंक ना न्ही. पण बेस्ट आहा व्यू. हे गे दाखयता तुमकां.
अशें एक ब्रिज कशें आहा न्ही हांगच्यान हें पळय उदीक न्ही खूब कमी आसा एक्चुली म्हाका दिसता उदीक हांगा पळय आसतलें न्ही शिनात हय आनी कार येता हांगासर चल या न्ही स्ट्रेट या वॉकिंग काय व्हरता वॉकिंग या सो हांगच्यान न्ही गाडी वयता आतां आमी अशी वयता भितर आनी थंय वयता पळोवया पण आमी फोटोवार पयल्ले पळय तितून न्ही उदीक सामकें भरलेलें आनी सामकें बरी दिसतालें ताका लागून येयले आमी सो ही पळय बदलच्या मम्मी तायकॉलची भाजी लागला खंय आमी येवया एक दीस काडपा म्हटलें सो आतां आमी अशी वयता भितर थंय वचून पळोवया कितें आहा तें पण बरें आसा अशें पावस पडोंक जाय असो बरो आहा सायडीन म्हणजे वातावरण बी सगळें बरें आसा गांव न्ही तें बरें आहा उदीक भरलं आनी बरें दिसपाचें आमी वयता आमी थंयसर सो वयता आमी आतां आनी गाडी घेतली हय मस्त बस वच थंयसर गाडयो बीन खूब आहा आनी हांगासर पळयात सामकी ग्रीनरी खंय चडला गो हांवें हांगाच्यान पळय व्यू कितलो बरो आहा हांगासर एकूच गाडी वयतली 2 गाडी येयल्या शिरकातले सो आमी न्ही आतां सकयल वयता आसा लोक आसा आतां ताका हात धर सो तुमी न्ही ये हांगासर पण आतां सद्या इतले बेगीन येनाकात मातसो बरो पावस पडूं न्ही कित्याक हांगा उदीक भरता तेन्ना न्ही पळोवपाक सामकें बरें दिसता तुका दिवना हायट ते थंय कितले मिटर शिनात उदीक 45 मिटर आहा उदीक भितर भितर आनी हांगासर एक लायला हांगा आनी तेवटेन बी लायला बरी दिसता शांत हे पळयात आनी तेवटेन बी न्ही कामां चालू आसा उदीक खूब चड आसा म्हणजे खूब डीप आहा हें हांगा तुका मातशें फाटल्यान राव नाही उदीक भरलं कितले वयर भरले आनी बरी दिसतली आनी आतां आमी येयला वयर म्हणजे हो ब्रीज ओके सो हांगासर न्ही काम चालू आसा आनी थंयच्यान न्ही बरें दिसता सारकें नाल्लाचें झाड बीन पूण थंय वचूंक मेळटा काय ना खबर ना हय न्ही हांगा काम चालू आहा हांचें पळयात हें उदीक पळयात आतां कांयच ना इल्लेशें आहा तेन्ना तें वयर येतलें न्ही उदीक भरतलें न्ही हेजे भितर वयता मागीर हांगच्यान मागीर सकलच्यान थंय तेमी सोडटात पण अजून टायम आहा तेका उदीक येवपाक बरो पावस येतलो पळय तेन्ना तें भरतलें म्हणजे हायट येतलें वयर मागीर पळोवंक मजा आहा न्ही आतां इतलें मजा ना पावसूच ना ओदोळ आमी वयर आसलेले आतां जसं आमी सकयल वयता एक कार गेल्ले तर म्हटलें पळोवया वचून सकयल कितें आहा तें पळोवया कितें आहा तें बेश्टेक वचून लोक सर रावला हयसर बेश्टेक वचून येता सो कांय ना हांगासर बंद केला व्हॅली आहा भितर पण तेणी चावी घातला गेट न्ही जम मारून गेले ते पण बंद आहा ते कांय ना भितर पप्पा सारकें चल आमी आयल्याच रॉंग टायमार दिसता सगळें बंद आहा ताका लागून अशें ना आसूं तुमी या मागीर नेक्स्ट टाइम आं तुमी या आमी एन्जॉय करूं ना करूं तुमी या एन्जॉय करा मातशें पावस बरो पडूं न्ही मागीर तुमी यात सो ते हें आतां तुमकां सांगलेलें न्ही बंद आसलेलें म्हणून तेंच्यांनी बेश्टें आतां ओपन केला सो आमी ती येयली परत एक्चुली वचपाचें आसलेलें सो म्हटलें पळोवया तेंच्यांनी गेट ओपन केला पळोवया भितर कितें पळय माजरां आहा भितर आमटाणे व्हॅली कितें रे माजरां आहा बिन्नू कशें आसा कशें शिनात पळय ते माजरां पप्पा येयला का मशरूम वय मशरूम पळय रा मातशें मशरूम दाखयता रा मशरूम पळय मशरूम पळय चल यो थंय या वाव बरी दिसता पळय सगळें मँगोची झाडां एक्चुली आमी वचपाचें आसलें रिटर्न सो तेणें आमकां आपयलें यो म्हणून वय सावकास गे हांगासर न्ही बरे अशे स्टेप्स आहा पळयात वाव हें पळयात पण सद्या उदीक कमी आसा हें पळया इफ चड उदीक बी आसलें न्ही मजा येवपाचें आनी हांगासर हें पळय हें आहा उदकान जंप मारपाक घसरगुंडी आवय हें पळय हांगा लाकडाचें बरें केलां आनी हांगासर पळयात पिकनीक करूंक बरें आहा कितें खंय काम चालू आसा म्हणून बंद केला हेंच्यांनी
आता जस्ट त्यांच्याने ओपन केला पण हे उदीक भरल्या कितलं बरी सर न्ही शुनात हय आनी थंय पळय ग शुनात म्हाका ते वॉटर पार्का याद येयली डायरेक्ट उदकान जंप मारपाचें थंयच्यान कांयच ना उदीक पळय थोडें सो बरें आहा मातशें टायम स्पेंड केला हांगासर आतां वयता आमी तेच म्हणटा ब्रीज म्हाका खूब आवडलें बरें आहा ब्रीज बेस्ट आहा काम चालू आसा खंय आफ्टर 1 वीक ओपन करतले तेन्ना या तुमी आमटाणे डॅम हाँ? वहाँ पे स्विमिंग पूल है ऊपर बरें आसा नेक्स्ट विकांतल्यान स्टार्ट कर सगळें तेन्ना या तुमी खूब एन्जॉय करतले आमी भायर सरला आनी हांगा बारीक बारीकशीं घरां आहा बरी दिसता ना बारीक बारीक घरां शांत सामकी कसले आवाज ना गाडयेचो आवाज ना कांय ना टेन्शन ना न्ही हें पळय बेस्ट सो जस्ट आमी आतां भायर सरला आतां खंय वचपाचें काय खबर ना आता लंचाक पळया खंय रेस्टॉरंट आहा थंय जेवपाक वयता मागीर फुडले प्लॅन सांगता तुमकां सो आतां आमी येयला जेवपाक खंय ना एरिया दाखयता तुमकां डी लिला बरें आहा नांव आनी अशें आहा हें भायल्यान मुळगांव मुरगांव की मुळगांव मुलगांव इजी आहा पळय कोण ना आमीच बेगिना पावली फर्स्ट चला हय नाल्यार मागीर मागीर न्ही हांगा खूब रश जाता शिव येयला खंय हांगासर इव्हेंटाक केन्ना येयलो तो हांगासर लास्ट इयर येयल्लो खंय हांगा इव्हेंट आसलेले खंय म्हणटा थंय खबर आहा खंय कितें आहा तें बरें आहा आनी हांगाच्यान तुमकां भायलो व्यू दिसता सो हांगासर घेतला स्टार्टर चिली चिकन म्हाका चिली घातला चड सो आनीक घेतला स्टार्टर कितें चिली चिकन 65 चिकन 65 सॉरी हे कितें लाजवाब चिकन आनी हें घेतला रोटी आनी फ्रायड रायस इतलें वॅज घेतला फ्रायड आसा सगळें चिकन चिकन जाता न्ही म्हणून वॅज घेतला म्हाका दी न्ही रोटी ते दी तो जस्ट जालें आमचें जेवण आनी जेवण बरें आसा हांगासर डी लिला या तुमी ओके सो आतां आमी खंय वयता खबर ना सांगता तुमकां मागीर सो एक हांगा लागीं एक प्लेस आहा पळोवपा सारकें पळयता थंय वयता आनी मागीर सांगता तुमकां ओके चला सो आतां आमी येयला खंय येयला बिचोली पावला आमी एक टेंपल आसा हांगासर हांगा एक टेंपल आहा ओके गाडी आमची खंय वयता पळय थंय आयली आमी पण चिंतलेलें की आयज बरो पावस पडटलो म्हणून चल पांय पडा सातेरी न्ही आदी माया सातेरी देवस्थान सो आतां नॉनवेज खाला न्ही जस्ट अशी म्हणून गेट घातला म्हणजे लॉक केला अशें भायल्यान पांय पडला आनी तशें तिर्ती बिर्ती कांय घेवंक ना कुमकुम बीन कांय लावंक ना कित्याक नॉनवेज खाला न्ही ताका लागून जस्ट इतलें येयला न्ही ताका लागून भायच्यान पांय पडले खूब खाचीन येयला आमी गाडी रस्तो धाकटे म्हणजे आमी आनी एक गाडी येयली न्ही जाल्यार आमी शिरकाली सो आमी आयले पळोवया म्हटलें बरें आहा गांव हांव तरी हांगा फस्ट टायम पावला ताका लागून आई येता दाखयता तुमकां बरें आहा एक व्हडलें मँगो ट्री आसा दाखयता तुमकां पळयात बरें हांगा मँगो ट्री आहा आनी हांगा गाडी पार्क केला आनी हांगा सगळें अशें फातर आहा आनी हांगा चडशी न्ही म्हाका शेणाचो वास मारता गांव न्ही मँगो पडला गोटे गोटे पडला अशें आहा सगळे ग्रिनरी इतली मम्मी इतली पळय सगळें फातर हांगासर हय फूल फातर पळयात सो आतां आमी खंय तरी वयता हांगासर एक रस्तो आहा बारीकशे धाकटे सो भितर खंय खंयचें टेंपल श्रीनाथ रुद्रेश्वर टेंपल पळया म्हटलें एकल्याक विचारलेलें आमी तो वपालो हय टेंपल आहा तो वपालो वच वपालो बरें आहा खंय लिंग बीन कितें आहा खंय पळया म्हटलें पळय हो रोड वयता आमी सकयल हांगासर न्ही रुद्रेश्वर देवस्थान आसा सकयल आनी लामगांव म्हणटा हेका लामगांव बरें आहा न्ही अशें वचपाक बरी दिसता बरें म्हाका अशें जंगलान बी वचपाक खूब बरी दिसता आनी सुपारेचें भाट पळय कितल्या आहा भितर खूब आवडटा म्हाका अशें वचपाक हय फूल स्टोन हें तेंच हे पळय सुपारेचें भाट
बरी दिसता अशें खाव का आतां मातशें स्लीप जावंक ना आनी मातसो पावस येवनी मागीर डायरेक्ट हांगच्यान डायरेक्ट थंय सकल थंय सुकला सो झरीचो न्ही आवाज येता हांगा न्ही ना झरीचो आवाज येता ते पळय थंय थंय दिसता ते आसा लोक येता वयतात बरी दिसता गांवांनी येयल्या भशेन अशे आवाज न्ही आमच्या गांवान भाटा फाटल्यान पळय अशें आवाज येता म्हणजे पानां बी हालता पळय तशें आनी कोण तरी खबर धुता शिव म्हणटा कोण तरी कपडे धुता खंय अशें झरेन न्ही अशे झरीन न्ही कपडे बी धुवप एक वेगळीच मजा आनी हें तुमकां गांवानूच न्ही एन्जॉयमेंट सिटीन तुका इतलें कांय एन्जॉयमेंट ना हें पळय ते कपडे धुता पळय थंय वा ते चिडू पळय कपडे धुता थँक गॉडा मातशें एक वॉटरफॉल पळोवंक मेळ्ळा आमकां हे पळयात आनी कपडे वॉश करता वाव बरें आहा न्ही बरें आहा आनी कपडे धुवपाक बरें हां गोटूर आसा कसलो हेजो माल हेजो माल ताजो आनी डायरेक्ट उज्जैन वचना बरें बरें थँक्यू तो बाबा म्हणपा लागलो थंयसर हें आहा खंय हनी बी सो मातशें सांबाळूंक वचा खंय अशें सायडींतल्यान वच म्हटलां बाबान अशें वच थंय हनी बी आहा खंय ताका चावला थंयसर वा बरें आहा हांगा सुपारी ताका हात धरा सगळीं व्हडलीं व्हडलीं फातरां ते पळय फुडें कितले व्हडलो फातर ते पळय हय तुमकां सांगलेलें न्ही ते हनी बी पळय हांगा आहा पळय ते हें केलें हेंच्यांनी न्ही घर केलां पळयात पळयात हांगा आसा म्हणजे फातर ना फातराकूय हेंच्यांनी हें केलां आशिनात न्ही रुद्रेश्वर प्रसन्न चल लिंगा भितर सो आतां आमी टेंपलान गेल्ली न्ही ते लिंग आहा पळय जस्ट ते फुडें न्ही बुद्धिस्ट केव आहा थंय वचून पळोवया म्हटलें दाखयता तुमकां सो मम्मी सकयल रावला कित्याक खबर आहा चडपा जायना म्हाका हात तरी दी हांगा हां हांव चडपा जायना सो हें आसा बुद्धी बॅट्स आहा बॅट आहा भितर बॅट ताका लागून हांव स्लो उलयता हें पळयात हे म्हाका भंय दिसता पुरो हांगाच पुरो बेटाचे घरा सो केव आहा पळय ते आमी भितरच वचूंक ना सो सगळे न्ही बॅट्स आहा भितर ताका लागून भंय दिसपा लागला आनी अशें उदीक बिदीक पडटा बारीक बारीक ड्रॉप्स पण बरें आहा पण भंय दिसता म्हणजे भायल्यान मातशें व्हिडिओ काडले आयले मेंटेन केल्यार बेज जावपाक मेंटेनन्स केल्यार बरें जावपाचें हय पण बरें आहा चला जालें आमचें न्ही हां चला आमी पावला जस्ट उदर आमी गेल्ली पळय ते बुद्धिस्ट केव जस्ट लागींच आहा ते धबधबा वॉटरफॉल म्हणून आतां आमी आसा बिचोली मा धबधबा वॉटरफॉल म्हणून आसा पण सद्या तितलें उदक चड ना मातशें वॉटरफॉल आसा येवया म्हटलें पळया म्हटलें पण आमी अशें गुगलान पळयल्लें न्ही सामकें बरो आहा धबधबा सारको नांव ताका दवरला धबधबा वॉटरफॉल चड ना धबधबा आतां खंय पावस तितलें ना न्ही एकदां पावस सुरू जालो की मागीर उदीक भरतलें हांगा आनी धबधबा सायडीन हांगा एक टेंपल आसा जस्ट काम चालू आहा खंयचें देवूळ खबर ना पण भायर नांव बीन बरोवंक ना सांगता मागीर तुमकां फुडें पळयता हें पळया सद्या पावस ना न्ही ताका लागून जाल्यार हांगा उदीक चड अशें व्हांवता खंय बरें आहा आसूं मातशें तरी उदीक मेळ्ळें आमकां पांय घालपाक बरें दिसलें आनी हांव वयर येना
सो हांगासर पळयात वो थंयच्यान स्प्रिंग वॉटर न्ही बरी दिसता. फायनली एक आमकां वॉटरफॉल पळोवंक मेळ्ळें. काय करू तिका ऋतिक पळय तिका ऋतिक तिका भितर यो हिंगा 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 वयर हिंगा वयर राव ये ऋतिक एन्जॉयड सो हो न्ही बेस्ट वॉटरफॉल अशें ना. या हय काय अशें हें ना म्हणजे Risky ना. रिस्की बीन काय ना. सुशेगाद तुम्ही हांगा न्हांवू शकता. असो एक बरो पावस येवन मागीर तुमी यात शिव बरो मागीर परत येवया परत एक दीस जेन्ना बरो पावस पडटलो पळय खरें बरें आहा शांत हांगासर. रिस्की काय नाही रिस्क ना म्हणजे हें भिवपाचें काय गरज ना. सुशेगाद तुमी एन्जॉय करूंक मेळटलें. सो हांगासर भुरगे पळय बरे एन्जॉय करतात पळय बरो बसला हितून. सांगलेलें न्ही हांगा एक टेंपल आसा ते टेंपल न्ही घोटनेश्वर तळेश्वर देवस्थान खंय धबधबा डिचोली. बरें काम चालू आहा. इमी आजून येवकूच ना. हे पळय आजून थंयच आहा. येवपाकूच मन येना खबर आहा. थंयच रावंक दिसता. पळय थंय आहा दोग जाणां. सो आतां आमी येयला मयम लेक. हो आमचो लास्ट निशनाथ लास्ट आमच्या हे आनी हा मयम लेक पावला आमी आनी हांगासर एक लिंबू सरबत पिवया म्हटलें तान लावला पावसूच ना आयज. सो आतां आमी येयला मयम लेक बेश्टे एक रावंड मारया म्हटलें. तर पयलीं आमी खूब येतालीं हांव आनी शिवनाथ लग्ना पयलीं कामांतल्यान सोडलें की मागीर शेनवारचे हांगा येताले जस्ट एक हांगा बसताले आमी. आनी आतां आमी लिंबू सरबत पिल्लें पळय सामको फेमस आहा. म्हणजे हांवें ते इंस्टाग्रामार न्ही खूब रील पळयल्ले लोकांनी घातलेले. हां व्हरतले बोटींग ताकेच तुमकां आतां मातशें खूब चेंजीस केला. पयलीं नासलेलें आतां बरें केला. हें पळय हें बी न्यू केला. कितें म्हणटा जंपींग हायट आनी तेवटेन पळय बरेंशें बसपाक कितें जंपींग हायट बरलाय थंय बंजी हेच करतलो बंजींग जंपींग कितें आं कितें आं बंजी जंप कितें आतां रावंक कळ्ळें. ओके कितें गे मम्मी वयता खंय वयर थंय रावून जंप मारपाचें मारता हय खंय ही पळय हय खंय लेटान शेवतान तिकीट काडला बोटींग करपाक बोटींग एंट्री आहे भितर कितले एंट्री फी भितर येवपाक 25 रुपीज. पयली 5 रुपया आसलेले म्हणजे आमी तेन्ना येता लग्ना पयलीं. आतां कितले वर्स जाले आमचे लगीन जावन तेच तुका म्हणटा 2007 आनी आतां 2024 17 वर्सां. तिकीट 25 रुपया गेला. हांगा बोट सगळें दवरला हांगा. सो म्हटलें एक बोटींग करया म्हटलें 200 रुपया खंय एकल्याक 200 खंय. सो बोटींग अशें एक रावंड हाडटले 200 रुपीज खंय एकल्याक. हां हांगासर पळया बरी फ्लावर झाडां बिडां बरी लायला बरी दिसता. खूब चेंजीस केला पयलीं भशेन ना आतां खूब चेंजीस आहा. पयलीं हांगा बसपाक हें आसलेलें आतां सगळें रावंड झाड आनी बसपाक म्हणजे अशें कपल बसपाक सिटींग. आतां कपल सिटींग काडलें आतां फॅमिली सिटींग. हें आतां न्यू केला दिसता न्ही नासलेलें पयलीं फिशींग जॅटी खंय. हय हें न्यू आसा. बरी दिसता न्ही आवय सारकें उदीक सारकें भरला. आनी थंय एक टेंपल आहा. वयर कोण तरी चडला
आम्ही काय वर होत नाही तेच कोण सकाळ जम माता ते पोया आम्ही ही मम्मी वयता खंय दापय 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 आवय शी बाबा आई वयता गे आई वयता खंय पळयात सो आता आम्ही असं गाडीन जो मायम लेकासून जस्ट आता आम्ही आल्दोना पावला ओके आयज खूप टायर्ड जाले सारखे वोच सामके पावसूच ना मातशें पावस बी पडला न्ही मातशें बरें दिसता जिवाक सकाळचें इतलें वोत सांगू तुमकां आतां आजुनूय वता पावसूच ना सो आमचें तें फायनल हें चाय पिवपा येयला मी हांगच्यान घरा वयतलें म्हाका दिलें धाकटे आसतना आमी खूब खालां हें अशें आमी बोटांक घालताले आनी खाताले कमेंट करा कोणे कोणे खाला मोव जाला पळय मोव जाला क्रिस्पी आसता हें मातशें पॅकेटांतले ओपन बी आसले न्ही ते मी वयता वारो काय बरें ना रे आनी की खाता आमी धाकटेचं खूप खाला हें आ वैशवान च्या हाडल्या आमी म्हटलें गाडीन बसता तू वच म्हटलें काय बरें ना मोव जाला हे पळया हे मातशें पडले तकली बरें जातलें चला जालें आमची चाय पिवन आतां आमी वयता खंय घरा आयतार कशें गेले आमकां कळकूच न्हू ना जस्ट आमी भायर सरलेली अशीच बिचोली खंय या म्हणून तर बारीक 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 स्पॉट गेले एन्जॉय केले पावस पडला आनी चड एन्जॉय करपाचें आमी असो चल ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you. चला बाय आई निघली थंय हा मग गिरी हाय निघे बाय गे बाय